कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचें धुळींत पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचें धुळींत पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या सैमीक जिणये वरवीं मोज्या दैवीक फुलां जेल्यान तुज्या सैमीक जिणये वरवीं म्हज्या स्थान केदींच पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हें फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचें धुळींत पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें मार्कूचें शुभ वर्तमान. थंयचे भायर सरून ते गलिल्यांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. पूण तो सांगतालो ते सोजमूंक नात आनी ताचे विशीं विचारूंकूय ते भियेताले. ते कफरनाहूम पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेतात. देवाचें उतर हें.